यावर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ डिचोली म्हाका अध्यक्ष निवडलेलो आसा. सगळ्यांनी म्हाका ह्या वर्षी एक खूब फुडें सरचो आनी ह्या वर्साची तूं कारभार चलोवची म्हणून सगळ्यांची आसली. म्हणून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ह्या वर्सा हांव भरगच्च प्रोग्राम करतलो. जी कोणाक एक जे लोक आसा थोड्याक म्हणजे शिक्षणीक आनी कितें कोणाक गरजो आसा त्या टायपचे हांव फुडें वाटचाल चालू करता. 11 दीस आमचो गणेशोत्सव प्रोग्राम आसता. 11 दीस. ह्या वर्सा आमच्या गणेशोत्सव मंडळाक म्हाका सेक्रेटरी ट्रेजरर लागलो दिलीप धारगळकर, सचिव आसा आनी म्हाका म्हाज्या वांगडा जितले सार्वजनीक मंडळ मेंबर आसा ते सगळे हांव तेंच्या वांगडा घेवन हांव सगळ्यांक तेंच्या घेवन हांव सोबत घेवन हांव तेंकां घेवन हांव सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ फुडें व्हरता हें सांगून हें दोन उतरां. देविदास अनंत जांबळे 2025 सालच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ डिचोली ह्याचो अध्यक्ष आसलो आनी ह्या वर्सभर स्पेशली गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी 11 दीस आमी भरपूर कार्यक्रम केले. लोकांक उत्साहीत करपा खातीर, भुरग्यांक उत्साहीत करपा खातीर सगळे तरांचे कार्यक्रम जाले आनी ताका भरघोस प्रतिसादूय मेळ्ळो. पोरूच्या वर्साचो डायरेक्ट हिशोब जो आसा तो आमकां 5,60,000 रुपीज जवळ जवळ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जाल्लो आहा. तातूंत पोरचे एफडी किंवा तुजे सेविंग एकाउंटाचो इंट्रस्ट धरलो ना, फक्त डायरेक्ट जो इनकम आसा आनी एक्सपेंडिचर आहा तोच घेतला. आमी जवळ जवळ 19 लाखाच्यो सर्ती विकल्यो आनी त्याचे उत्पन्न 19 लाखाचें उत्पन्न जाल्लें आनी सर्तीचे प्रायजीस 11,50,000 हाडलेल्यो. अशी जवळ जवळ करता अंदू आमी आतां आमच्या नवी कमिटी जो आसा त्याचे कडेन सगळें सुपूर्द केल्लें आहा. ताचें नांव आसा राहुल कवळेकार आनी ताका सगळे बिचोलचे सगळे सपोर्ट करतले.